2-3 दिसां पयलीं एलेक्स सिकेरान एक स्टेटमेंट केला की मुरगांवान तो म्हणटा कोल पोल्युशन ना आनी खुबशे रिपोर्ट्स आसात ते म्हणटा की कोल पोल्युशन ना. ह्या बाबतींत खुबशे लोक उलयले, खुबशे एक्टिविस्ट उलयले, कावन्सिलर उलयले, लोकां मदीं भासाभास चालू आहा ह्या विशया बद्दल. पूण जो मुरगांवचो MLA आहा, जो एक टायम आपूण कोल एक्टिविस्ट म्हणटालो, तो तेजे आयज तोंड कित्याक बंद हो व्हडलो प्रश्नचिन्ह लोकांक पडलेलो आहा. जर संकल्प आंगवणकर म्हणटा इफ ही अग्रीज विथ एलेक्स सिकेरा ही शूड शट हिज माउथ परमनंटली. त्यांनी कोला बाबतींत कसलेच हालचाली करप न्हू. जो पयलींचो आमदार करतालो तो कोला बद्दल कांयच उलयनासलो, कांयच स्टेटमेंट करनासलो. ती तेणी भुमिका घेवपाची. आनी जर एलेक्स सिकेराचो स्टेटमेंट जर संकल्प आंगवणकराक रॉंग दिसता जाल्यार संकल्प आंगवणकरान ओपनली उलोवंक जाय की एलेक्स सिकेर बाब तूं जें उलयलां तें रॉंग. आनी तेणी अक्षरशः मुरगांवच्या लोकां कडेन माफी मागपाची डिमांड दवरपा जाय. आनी जर संकल्प आंगवणकराक दिसता की जर कोल एक्झिस्ट आहा जाल्यार तेणी त्वरीत जो सांगता डोम घालता, फोम घालता, आमकां तुजें डोम बी कांय नाका, आमकां हांगासून कोल पोल्युशन बंद जालोलो जाय. आमकां हांगा 1 किलो 1 ग्राम सुद्दां कोल हांगा मुरगांव पोर्टान येयल्लो नाका. हो आमचो क्लियर हें आहा. आनी संकल्प आंगवणकराक सांगूंक सोदता की संकल्प चडसो ह्या दिसांनी दिंडेक पालकीकूच दिसता. जर तूं मातसो लोकांच्या घरांनी भोंवत आनी तो जर कोल पळयत आनी जर गोवा पोल्युशन बोर्ड नाल्यार CMाक तूं जर हाडून दाखयत जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी लोकांक एक रिलीफ मेळटलो, एक तुजेर ट्रस्ट बिल्ड जातलो.